केंद्र सरकारान रेंव काडपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां थारावपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. मायनर मिनरला खातीर मायनिंग सर्व्हिलन्स सिस्टम आनी स्टार रेटिंग चालीक लावपाचोय प्लॅन चल्ला. राज्यांत रेवेच्या स्थायी उत्खनना खातीर नेमिल्ल्या कमिटीची नवी दिल्लीत पयली मीटिंग जाली. गोंयची केस वेगळी. गोंयांत यांत्रिकी सँड मायनिंग ना. मात इतले म्हत्वाचे बसकेक गोंयचो एकलोय नाशिल्लो. केंद्र सरकारान राज्यांनी रेंव काडपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. स्थायी पद्दतीन रेंव काडपा खातीर नेमिल्ल्या कमिटीच्या पयल्या मिटिंगेन आयिल्ले कांय म्हत्वाचे मुद्दे हे. निसर्ग आनी पर्यावरणाचो इबाड करिनासतना रेंव काडपाचेर भर. रेवेचें उत्खनन करपा खातीर रेवेचे थर तयार जातात ते वाठार निश्चित करप. जमनीची धूप जाता त्या वाठारांनी रेंव काडपाक निर्बंध घालप. रेंव काडटा ती सुवात परत भरपाक वेळ कितलो लागता तो निश्चित करप. शास्त्रीय आनी पद्दतशीर सँड मायनिंगेच्यो पद्दती थारावन दिवप. पर्यावरण आनी जिवावळ राखून दवरपाच्या दिशेन पावलां उखलप. न्हंयच्यो धोडो कोसळूंक जायना म्हणून योग्य उपाय थारावप. मिनरल्स राखून दवरपा खातीर योग्य उपाय काडप. बेकायदेशीर मायनिंग आळाबंद घालपा खातीर उपाय. प्रत्येक जिल्ल्या खातीर रेवे स्तोत्रांच्या सुवातींच्या स्थितीचो सर्वेक्षण करून जिल्लो सर्वेक्षण रिपोर्ट तयार करचो. तातूंत म्हत्वाच्यो गजाली आसूंक जायो त्यो ह्यो: जिल्ल्यांतल्या रेवेच्या उत्खनन वेवसायाचे परिस्थितीचो नियाळ. फाटल्या 3 वर्सांत जिल्ल्यांत कितली रेंव काडल्या ताची म्हायती. न्हंयत रेवेचो थड जावपा विशयी प्रक्रियेची म्हायती जाय. रेंव काडटा त्या वाठाराची मिनाची ताक थारावप. समितीच्या चेअरमॅनान रेंव काडपा खातीर सध्या राज्यांनी चालीक आशिल्ल्यो 3 मुखेल पद्दती स्पश्ट केल्यो: पावणी, खात्यान स्वता मायनिंग करप वा सेल्फ हेल्प ग्रुपा वरवीं रेंव काडप. कमिटीन सगळ्या वांगड्यांक त्यांच्या राज्यांत रेवेच्या वेवसायाक वापरतात त्यो पद्दतींची थोडक्यांत म्हायती दिवपाक सांगल्या. हरियाणा, आसाम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेशांतल्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या राज्यांतली वेवस्था सांगली. गोंयची बाजू मांडपाक मात कोणूच नाशिल्लो. गोंयान रेंव काडपाची पद्दत बाकीच्या राज्यां परस वेगळी. गोंयान पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडटात. हांगा मेकॅनिकल वा ऑटोमायज सँड मायनिंग ना. बाकीच्या राज्यांनी ताका सँड मायनिंग म्हणटात. गोंयान चलता ते सँड एक्सट्रॅक्शन. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. जीएसटी खाला आता व्यापारी, उत्पादक आणि रेस्टॉरंटाक 75 लाखाच्या टर्नओव्हरा मेरेन कंपोजिशन टॅक्स स्कीम लागू. जीएसटी काउन्सिलान स्किमीचो मर्यादा 50 लाखावेल्यान 75 लाखा मेरेन वाडयला. डायबेटीक दुयेंती वापरतात ते इन्सुलिनाचेर केंद्रान जीएसटी 12% वेल्यान 5% हाडला. जीएसटी काउन्सिलाची 16वी बसका आयतारा दिल्ली जाली. 66 वस्तूचे टॅक्स स्लॅब काउन्सिलान देंवयले. सॉस, लोणचें, भुरग्यांचे ड्रॉइंग बुक, अगरबत्ती, प्रिंटर्साचेर टॅक्स देंवला. काउन्सिलाची फुडली बसका 18 जूनाक. Between what we had decided, cashew nuts has been reduced from 12 to 5%. There are several food items, packaged food, which were historically charged at 18%. These include some fruit and vegetable products, pickles, murabba, chutney, ketchups, mustard salt, topping spread over sauces, instant food mixes. A number of these items, a list will be given to you so that there is no error in reporting, were historically charged at 18%, are now being reduced to 12%. Because many of them are used by common people. Kajal from 28% to 18%, agarbatti from 12 to 5%, dental wax from 28 to 18%, an important item, insulin, from 12 to 5%, plastic beads, 28 to 18%, plastic tarpaulin from 28 to 18%. Now, historically, school bags were always at 28%. Now, this optically also doesn't look fair. So, this has been reduced to 18%.
Children's coloring and drawing books, 12% reduced to nil. Computer printers from 28 to 18. Ball bearings from 28 to 18. So there's a long list of items which has been reduced. The rate of 28% will be maintained for all cinema tickets above rupees 100. Next meeting of the council will be on next Sunday at 11:30 at the same venue. I take it that all of them have a turnover, if they are so small, less than 75 lakhs a year. So all they have to do is to pay 1% or 2% as composition. I don't know what is the level of preparedness required for that. You require an honest intent for that. घेऊया एक ब्रेक.